Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. मुख्यमंत्री फोन करपा लायता टॉप पुलीस ऑफिशलांक आनी फायल मुवमेंट करपाचो यत्न चालू जाला की इलेक्शन कमिशनचे परमिशन घेवन रिक्रुटमेंट करप. जर मुख्यमंत्री म्हणटा 22 येतले जाल्यार तांकां 15 दीस रावपाक कितें जाता आनी एक 15 दिसान रिजल्ट आहा जाल्यार 15 दीस रावंक हांगा कितें जाता. हाचो अर्थ की हांचे सरकार येना आनी हांच्यांनी जे एजंट आहा हांच्यांनी जे पुलीस रिक्रुटमेंटाक पयशे घेतल्यात लोकां कडल्यान. सो हांकां खंय तरी भंय पडला आतां की 10 तारखेक रिजल्ट जाल्या नंतर हे पयशे कोणे घेतले हांच्या घरा कडेन हे भुरगे रातचे पावतले पयशे परते मागपाक. आनी ऑलरेडी आमी आयकलां की पयशे परते मागपाचे सुरू जाला म्हणून. ते हे जावचे न्ही आनी रिक्रुटमेंट पयशे परते दिवचे पडटले म्हणून बेगीन रिक्रुटमेंट करपा लावप इलेक्शन कमिशनाचे आनी ही फायल मुवमेंट करपा लावप हे सगळे प्रयत्न षडयंत्र सुरू जाला. गोवा फॉरवर्ड पक्ष आमच्या अध्यक्षान आमकां क्लियर डायरेक्शनां दिल्ली आसा की ह्या फुडल्या म्हणजे फेब्रुवारी 14 तारीख ते मार्च 10 तारीख पर्यंत ह्या सरकाराच्या बारीक मुवमेंटाचेर लक्ष दवरात. आनी आमी दवरिल्ले आसात, आमी खंय वचूना, आमी हांगाच आसात आनी बारीक लक्ष आमी सरकाराचेर दवरून आसात. आनी आमी ऑफिशलांक शिटकावणी दितात ते मागीर खंयच्या डिपार्टमेंटाचे आसूं. यू वील हॅव टू फेस द कोर्ट ऑफ लॉ. आनी अशें जर हांचे षडयंत्र चालू आसा then we will have no other option than seeking legal remedy with our battery of lawyers and move to High Court on this matter. And we also warn the top police officials not to fall prey to the dictates of this chief minister. तो आता मुख्यमंत्री उरलो ना, तो caretaker मुख्यमंत्री आसा. So we appeal to the CEO also, Chief Electoral Officer Goa, not to give permission to such nonsense files if they have been moved. And we will have to move to court of law if it happens.